नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जोरदार पावसाचा तडाखो. 167 ग्रामात प्रवाहाच्या संकटाची शक्यता. जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन. सवाशिणी बायलान मनयली आज उत्साहान वडापुनव. कारवार नौकादलाक केंद्र रक्षणा मंत्री राजनाथ सिंग हेमगेली भेट. कर्नाटकात मैसुरात मेळ्ळो डेल्टा प्लसाचो पहिलो रुग्ण. घर दुरुस्ती वेळार अचानक वणस कोसळण. एक कामगाराले जाग्यार मरण, एक गंभीर जखमी. चित्ताकुलात नवीन देवबागात 21 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. मायक्रो कंटोनमेंट झोन जाहीर. आतपळ्या सविस्तर खबरो. सवाशिणी बायलान मनयली आज उत्साहान वडापुनव. आज वडापुनव भारतीय संस्कृतीतली एक उत्साहान साजरी करची सुवासिणीलो मुख्य पुनव म्हणल्यार वडापुनव. हिंदू पंचांगातली ज्येष्ठ म्हयन्यात येवची पुनव म्हणल्यारच वडापुनव म्हूण सवाशिणी साजरी करतात. त्या दिसाक सवाशीण बायलां वडा रोपाक पुजा करतात. ही पुजा करून तेमी आपल्या घोवाल्या रक्षणा खातीर आणि दीर्घायुष्य मेळसाठी या पुनवे दिवसाक सावित्री सारखे व्रत करतात. वडारोग म्हणल्यार वटवृक्ष हो शिवरूपी असा, म्हणून शिवरूपी घोवालीच भावना मनात दवन सवाशिणी या ईश्वराची पुजा करतात. पुराणात सावित्रीन आपणाल्या घोवाली सेवा वडा झाडा पोंदातच केल्ली आणि थंयच यमदेवान सत्यवानाक आयुष्य परत दिल्ले. भारतीय संस्कृतीत वडाचे झाड पवित्र मानतात. तशें म्हूण सवाशिणी वडा पुनवे दिसाक वडा झाडाक सूत बांधून 5 प्रदक्षिणा घालतात. नंतर सवाशिणी एकमेकाक फूट भरतात. झाडाच्या नैसर्गिक गुणाप्रमाणे आपल्याला घोवाक सुद्धा आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य मेळचे म्हूण वडाच्या झाडाची पुजा करून वडा पुनव मनयतात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जोरदार पावसाचा तडाखो. 167 ग्रामात प्रवाहाच्या संकटाची शक्यता. मुल्लय मुगिलन. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात तवके वादळान करावळी भागात आपलो रुद्र अवतार प्रकट करून सगळो करावळी भाग जर्जर जाल्लो. कोट्यांतर रुपयाची नष्ट जाल्ले आणि आताच्या या मुसळधार पावसान जिल्ह्यात जनजीवन अस्तव्यस्त झाले. गेल्या 2 वर्षांच्यान काही ग्रामीण भागात तर पावसान संपूर्ण वाट लागली आणि आता या 2 दिवसात पावस वत अशा स्थितीत कालच्यान जोरदार वादळ वाऱ्यान सतत पावसाच्या प्रवाहान जिल्ह्यात 167 ग्राम प्रवाह पिडीत जावची शक्यता आशिल्ल्यान 234 काळजी केंद्राची पूर्व तयारी करून दवरला. तितूंत 16,826 लोकांक त्या काळजी केंद्रात आश्रय दिवची सिद्धता केला, अशें उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन यांनी प्रसार माध्यमांक माहिती दिली. आणि काळी न्हंय आणि शरावती न्हंयच्या तीरावयल्या लोकांक त्या अपायकारी जागावयल्यान दुसरे कडेन स्थलांतर करची व्यवस्था करून दवरला, अशें तेमी म्हणले. गेले 2 दिवसांच्यान कमी आशिल्लो पावस जिल्ह्यात काल दनपारच्यान जोरदार सुरू जालो. कारवार आणि करावळी भागात सुद्धा जास्त जालो. जिल्ह्याच्या कदरा डॅमात उदक 30.10 मीटर जावन आसा. भितरले उदक 20,988 क्युसेक्स उदक आणि भायले 21,588 क्युसेक्स आसा. सुप्पा डॅमात 539.16 मीटर जावन भितरले उदक 5,115.454 क्युसेक्स उदक भायर सोडला. कर्नाटकात मेळ्ळो डेल्टा प्लस रुग्ण. मैसुरात पहिल्या रुग्णाची नोंद. डेल्टा प्लस व्हायरसचे महाराष्ट्र मध्य प्रदेशात रुग्ण मेळ्ळ्यानंतर आता कर्नाटकातल्या मैसुरात एक रुग्ण मेळिल्ल्यान आतंक निर्माण जालो आसा. बेंगळुरातल्या 86 वर्साच्या म्हातार मनशाक हो व्हायरस दिसून येयलो. हो मनुष्य थंडी तापा लागून त्रास काडूंक लागिल्लो. जून 10 तारखेक तेमी कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्ले. जाल्यार तेमगे सॅम्पल टेस्ट केल्यानंतर कळले की या रुग्णाक डेल्टा प्लस जाला म्हण. कोरोनामुळे अनेक प्रकारचे व्हायरस येते आशिल्ल्यान धोका वाडती आसा. तेजेर लस घेवचे हो एकमेव उपाय आसा, अशें मंत्री सुधाकर हेमी स्पश्ट केला. सद्याक देशात डेल्टा प्लसचे 30 रुग्ण मेळिल्ले असून 24 महाराष्ट्रात, 4 मध्य प्रदेशात, तामिळनाडू आणि कर्नाटकात प्रत्येकी 1 रुग्ण मेळिल्लो आसा. हो व्हायरस 9 देशात पसरिल्लो असून एकूण 200 रुग्ण मेळिल्ले आसात. चित्ताकुला नवीन देवबागात 21 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. मायक्रो कंटोनमेंट झोन जाहीर. कारवार. कोरोनाच्या वाढच्या संक्रमणाक लागून सरकारान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बऱ्याच क्षेत्रात लॉकडाऊन, सीलडाऊन, कंटोनमेंट झोन असे वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉझिटिव्ह केसेसाचेर अवलंबून बंधन घायले आसात.
सध्या गेल्या एक हप्त्याच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात तितूतच कारवार तालुक्यात सुद्धा दिसान दीस कोविड पॉझिटिव्हाची संख्या कमी जातेर आसा. तितूतच काल चित्ताकुला ग्रामात व्याप्तीत नवीन देवबाग हिंगा अकस्मात 21 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळे. हेजेन आजूबाजूच्या परिसरात भयाचे वातावरण तयार झाले. तेन्ना ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि PDO हेमी सरकारी आदेशाप्रमाणे 10 पेक्षा जास्त पॉझिटिव्ह केस एक व्याप्तीत मेळ्ळ्यार सील डावन करू जाय म्हूण नवीन देवबाग हिंगा रस्त्यार बॅरिकेड घालून बंद केला आणि त्या पेशंटाक आणि बंद केल्ल्या व्यक्तीच्या लोकांक जीवनावश्यक अगत्य वस्तू घराकडे पावोवची व्यवस्था केला असे चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष स्वाती देसाई आणि PDO राजेश नाईक हेमी कळयला. ॲज पर गव्हर्मेंट रुलाप्रमाणे मोर दॅन 10 पॉझिटिव्ह केस सुद्दार कंटेनमेंट झोन म्हणून करूं जाय म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा आणि त्याच प्रमाणे आमी देवबाग गेट सील डावन केला कित्याक म्हणल्यार मोर दॅन 10 थिंग पॉझिटिव्ह केस आसात आणि आमी PDO सर आणि वॉर्ड मेंबर्स वचून घेवन विजीट करून जितले बी पॉझिटिव्ह केस आसा आमी तेमकां सील आनी तेंच्या घराक बी सील मारून येयल्ले आसात. तशेंच आतां जाता तितले लोकांनी कॅर घेवचें आनी ते आनी स्प्रेड करचे न्ही म्हणून आमी तेमकां सगळ्यांक समजून सांगून येयल्ले आसा. ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ದೇವಬಾಗದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಹೋಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ರೋಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗೇಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜನರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. कारवार नौकादलाक केंद्र रक्षणा मंत्री राजनाथ सिंग हेमगेली भेट. कारवार आशिया खंडातच व्हड अशी नौकादलाच्या कारवारच्या INS कदंब या नौकादल व्याप्तीक आज केंद्र रक्षणा सचिव राजनाथ सिंग हेमी भेट दिली. आज दनपारा गोवाच्यान हेलिकॉप्टरान कारवार नौकादलाच्या व्याप्तीत येयले आणि नौकादलाच्या व्याप्तीत नव्यान निर्माण केल्ल्या जेट्टीचे उद्घाटन केले. त्या वेळार कदंबा नौकादलाचे दुसरे टप्प्याच्या विस्तरण कामगिरीचे परीक्षण केले आणि अधिकाऱ्याकडे विशेष माहिती घेतली. त्यावेळार शासकीय रुपाली नाईक हेमी रक्षण मंत्र्या सांगले की कारवार अंकोला क्षेत्रात 4704 कुटुंब नौकादलापासून निराश्रित जालात. प्रत्येक कुटुंबाक एक उद्योग दिवू जाय म्हूण मनवी दिली. सचिवालय आगमना वेळार पोलीस बंदोबस्त कडक दवरली. मंत्री वापस सांजेचे 5 घंट्यार गोवा विमानतळार वयतपर्यंत ही बंदोबस्त कायम आशिल्ली. घर दुरुस्ती वेळार अचानक वणत कोसळणं, एक कामगार जाले जाग्यार मरण, एक गंभीर जखमी. कारवार सदाशिवगडाच्या व्याप्तीत घर दुरुस्ती वेळार वणत कोसळणं, एक कामगार जाग्यार मरण जालो आणि एकटो गंभीर जाल्ली घटना चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत वैशवाडा मडार दत्त मंदिराजवळ घडली. मृत व्यक्ती हुच्चप्पा वय 35 असे कळलेला. वैशवाडाचे तुळशीबाई हेमगेल घर दुरुस्तीचे काम चलताले. माळेवेले छप्पर काडिले आशिल्ले. पावसान वणत भिजून अकस्मात कोसळण पडली आणि 2 कामगार त्या कोसळिल्ल्या वणटीच्या माते राशीपोंदात शिरकून पडले. स्थळार अग्निशामक दळान येऊन एक कामगाराचे रक्षण केले आणि दुसरो मोठ्या प्रमाणाची वणत पडिल्ल्यान अग्निशामक दळान काढतानाच मरण पावलो. चित्ताकुला ठाण्यार प्रकरणाची दाखल जाला. चित्ताकुला पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी येऊन पंचनाम करून पुढील तपास करते आसात असे ग्रामपंचायत PDO राजेश नाईक आणि अध्यक्ष स्वाती देसाई, उपाध्यक्ष रीणा वांयगणकर हेमी कळयला. ओल्ड KEB कडेन एक घराचे रिनोवेशन काम चलते आसले. तेन्ना कितें जालें काय म्हणल्यार तेंगे निश्काळजीन ते काम करतना ते स्लॅब कॉलेप्स जाले आनी एकट्याल डेथ जाले आनी एकटो सिरियस कंडिशनार आसा. आमकां मात लेट इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तरी की आमी जाता तितले बेगीन वचून तेमकां सर्वायव करचे कोशिश केले. मागीर शानभोग सर, लेबर ऑफिसर आनी तहसीलदार सर सगळे जाण येवन आमी तेमकां प्लस फायर ब्रिगेड तेमी बी येवन सगळ्यांक सपोर्ट करून ते पेशंटाक हॉस्पिटलार बी वयले आनी तेगेले डेथ जाल्यार ते कितें तरी परिहार दिवूं जाय म्हणून आमी रिक्वेस्ट केला. इतल्यान
कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.